मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां सहकार दिल्ले आसात. मेल्विन आनी अनिता कोरेया देरेबैल, मेरी आनी क्लॉडी मोंतेरो बिरी, ऑल्विन डिकुन्ना आनी ताचे कुटाम मीरा रोड मुंबय, डेन्झल आनी अनिता फेर्नांडीस वॉमंजूर. ह्या कुटुंबा पासत ह्या आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जाण मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता हांव. प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका दोनिया, सर्गा पृथ्वीचार असणारा. काकू तुझी दाखय, जीवित तुझे लाभ, देवा आमच्या काकुलारा. मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी संगे, तू म्हूण सर्वे स्पर्धानी. वळणूक आमच्यान जायना, पदवी तुझी भक्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. पांचव्या जन्मदिसा अर्गामेस्तिला जियान ओलिवेरा डिसिल्वा, Urli Argamisa, Tania de Souza, Blesita Mascarenhas, Ivan de Costa, Carmel Sabenik Argandiono Mistela, Nancy and Arun Krasta. Morna so, Tistra was as Udas Karn, Monty Sultana Chatmiak, Mistela Sonia and Melvin. Sangatas Tichatmiak Anik Mistela, Reshma and John. Dennis and Julian and D'Souza आत्म्याक मिस्तला विन्सेंट वेगस आणि कुटाम. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्या सोबे असो. भावांनो आणि बहिणीनो, कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताच्या तयारेक नव्यान आमी सुरू करून आज 7व्या दिसाक पावल्या. आणि आयचो विशय आसा भिरांतेन आसलेल्या संगी मरे. आपलो जो पोतू कुर्सार घालता आसतना ताका धैर्यान भरिल्ली जावन आसा त्या कुर्सा मुळी उबी आसली ताची माता मरी. आनी थंयसर जेजून आपणाच्या आवयक आमची आवय जावन दिल्ली आनी तवळतावन ती आवय आमचे सांगात आसा. आमी कश्टांत, आकांतांत आनी मरणाच्या भिरांतेंत आसतना आमकां आदार दिवची, सांगात दिवची, भियेनाका पुता हांव आसा म्हणची. हो विशय आज आमी नियाळटले. हांव नव्यानाचो 7वो दीस पूण फेस्ताक लक्षले तयार जावन त्रिधूम सुरू जाता. त्रिधूम 3 दीस. आनी ह्या तिसऱ्या दिसा 3 दिसांचो पयलो दीस आज देखून आमची तयारी आनी इल्ली सडकन मोरयेक मान दिवन तिच्या मोगाची भुरगीं जावन जिवंक आमकां आयचे हे मीस आनी नव्यान आदार जावन देत. आज कार्मेलीत वर्दो एका सांतिनेचो उडास काडटा आनी ती आसा आंदेसाची सान तेरेस सेंट ट्रिजा ऑफ लॉस एंडीस. आमी एंडीस माउंटन्स ह्या एंडीस पर्वतागळ म्हणून इस्कॉलान शिकतना शिकल्या. चिलेच्या गांवांत आसचो हो जागो आनी सांतियागो म्हणले कडेन जल्मल्ली ही उपरांत एंडीस म्हणले कडेन
एका बेताल्या मातयेच्या खोळ्यांत भरती जाता आनी तो वडो थंयसर जेजू थंय तेची भक्त विशेष जेजूच्या मोगाची ती जावन आसली भितरले माद्र आनी पापा सा जोवपा दुसऱ्यान एका भाग्यवंत म्हणून पासारन 100 वर्सांनी त्या बाबसाहेबान सांतेन म्हणून पासारलें तर तिचे बरी आमी मुरयेन आमकां तिचो पोत चडवून तारो कसो तिचे उदारी फावो जाल्लो त्या जेजूक स्विकार करून ताच्या मोगाची जावन मोरयेच्या मोगाची भुरगीं जावंक प्रयत्न करया हे पवित्रतेत फावो बरे वांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर्पदविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनात चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सोमकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपद विदा देव आमची एकागूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुका सोमिया काकुका Krista kakuka Krista kakuka Somiya kakuka Somiya kakuka प्रार्थुया सर्वेस्परा वर्त्या बापा आदल्या करारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्यांच्या मनियरपणान वाडलोय आनी नव्या करारांत तुज्या पुताचे माये मरयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय हे आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार सोडून वचूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रतेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचा सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचे उतार ऐका गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया सर्वेस्पर म्हणटा तुमचो आगनीत बलयो म्हाका कित्याक बोकऱ्यांचे होम बली आनी पुष्ट वासांचे सरम म्हाका भरपूर जाली बैलांचे शेळयांचे आनी बोकड्यांचे रगत म्हाका मानवना तुमी म्हजें दर्शन घेवंक येतात तेन्ना हे तुमच्या हातांतले कोणे विचारला म्हजी आंगणां आनीक मोसती नाकात व्यर्थ बलिदानां म्हजे मुखार हाडी नाकात तुमचो दुंप हांव कांटाळटा आमास साबात आनी जमत्यो कोटेफोन आनी दबाजो म्हाका सोसनात तुमचो आमासो आनी उत्सव हांव कांटाळटा हे सगळे म्हजेर बार घालता आनी ताचे वजे म्हाका ताकयता तुमी तुमचे हात विस्तरून धरता तेन्ना हांव म्हजे दोळे दामता जायती प्रार्थना तुमी केल्यारी हांव तुमकां कान दिवंचो ना तुमचे हात रक्तान भरल्यात तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचे कोटेपोवन म्हज्या दोळ्या मुखार पयस करा आनीक वायट करिनाकात बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कश्टताल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेवन वाद करा देवाचे उतार हे देवाची वडोवकार आपले चाल चमखण सारखे करून घेतल्याक देवाची सोडवण हांव दाखयतलो आपले सल समकन सारके करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो तुज्या झुजा विशांत कसलीच चूक हांव लेखिना तुज्यो होम बलियो सदांच म्हजे मुखार सडत आसात तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना
तुझ्या हिंडांतले बकडे म्हाका नाकात. आपले चल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो आजना उचारूंक तुका कशें पडटात. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या ओठांचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणांची बेपरवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपले चल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. असली तुजी कर्तुवां आसता हांव वोगो रावलो म्हूण देवूय तुजे सारको म्हूण चिंताय वेळ. जो कोण दिनवासनेचो यत्न भेटयता तोच म्हाका सन्मान करता. तो कोण आपणाची चाल चमकण सारकी करून घेता ताका देवाची सडवण हांव दाखयतलो. आपले चल समकण सारखे करून घेतल्याक देवाची सडवण हांव दाखयतलो. सर्वेस्वराचे जय हालेलुया. सर्वेस्वराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्वराचे जय हालेलुया. नीती पासत दगदनी बगतली कितली भागी सर्गींचे राज्य तांचे. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्वराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्हय बगार तालवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपल्या मायेचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वंचड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वंचड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हज्या पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नित्यवंताक तो नित्यवंत देखून स्वागत दिता ताका नित्यवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाट लावता देखून एक कप शेळें उदक लेगून दिता सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकासो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जाताच भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायसर गेलो. देवाचें उतर हें. वाखानी तुका क्रिस्ता. सर्वस्वांचे मोगाळ बापा कालीक जाऊन तुका दिता. मारून तुगे दयाळ बापा घातू तांचे तुझे बेसांव. कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारान आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें बेगता आमकांच ह्या बलिदानान तुवें दिल्ल्या
आमचे मोगाळ बापा काळीक जाऊन तुका दिता मारून तुगे दयाळ बापा गातो तांचे तुझे बेसा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरुदा देव बापाक मानतरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. कनवळ्या बापा बागेव तांकां अमरे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी तेणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजे दयाळ दीस घाल आनी आमचे सगळींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवो अशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या आई सवय असो आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थंय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव मान फावो आसलेले नित्यांकरे मरयेक आमी नमान करतना ह्या काताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्रत्वेचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगे तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरा सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पचत समर्पणची. तेच पण जेवण जाता आसतना घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचे काळज नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांच्या मुखाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot pergatuya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरी तुवें आमकां सोरयलाय सोमिया. संवसाराच्या संवंडारा आमची सर्वोंक जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सिरोणेचे काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड निरकसे वयतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये तुमचे विस्तार तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा पिटर पावलांच्या गवळे बाप्पा आनी सगळे ह्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण अर्जून पळोवचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसडे मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता हांव काय म्हळें देवाचे माये सांगाती भगवान जुजय तुजो पती भगवान धर्म दोतो एंडिसाची सांतेरेस आनी सर कळ्ळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां काळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानांत येतल्यांक आमकां तुज्या उदका कोतेन सर पातकां दिसुताय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राज उचलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. हांव कुवारमरेचे उदारी जल्मोन आयिल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जिवनाक आपयले आनी ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्ती पोवणे तुका जेजू हरसून दिता. सोमी देव म्हजो सर्वोंदार म्हजो आयलाय मोचे घरी जावं
नाव दुसरो काळजान पाश्चात स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता भक्ती पावली तुका जेजू हरसून नरकां दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवतांका मरिये देवाच्या मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय. ह्या पोशणाचे गटायन आमचे माये परी तुजे कुशी पाडून सर्गा तुजी ससनाचे सरून बघूंक आमी तयार जावं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवय आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेल. ही भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटाव. आपणा कश्ट रंडसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली.
जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेक आतां वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादेक दाखवले. सर्गेच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी भोळे माये खत नातले अंकवारी. कार्मेल तांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुखरा म्हूण बरातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पतीनेन आनी थेर भरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुज्या मरिफात जेजू मुखार दवरताव. सर आमच्यो गरजो आतां मुरी आमचे माया मरिफात जेजू मुखार दवरया. आज आमी नियाळचो विशय भिरांतेन आसलेल्यार संगी मरी. आमी भिरांतना आकांतना खाव जेतना मरी आमच्या सांगाता आसा. तिच्या पुताक सांगात दिली दय दिली मरी आमकां तिच्या भुरग्यांक दय दिता सांगात दिता. सर आमच्यो गरजो तिका सांगया. आतांची विशेश भिरांत कोरोना पिडा आमकां लागात गी म्हणून वा लागलेल्यांची गत कितें गी म्हणून भिये नासतना खावचें नासतना मुरये कडेन परतून मागया माग माये तुज्या पुता लागीं आनी निवार आमकां ह्या कश्टा आकारांतली आनी भिरांतींतली म्हूण. सांगाता म्हणया उगडास कर ये बोधय आनी अवकार मरये तुज्या आसऱ्याक दावरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणपणी कुमोग म्हणासतना गेलो म्हूण केदेंस खोडेंस आयकोंक ना. हे पातळेन दैरखाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव ताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नामांतले पेंबरले सुबुद्रिये सांगता आश्रय बिता तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जो खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नामांतले पेंबरले सुबुद्रिये सांगता आश्रय बिता तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जो खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. नामांतले पेंबरले सुबुद्रिये सांगता आश्रय बिता तूं सुदेव आनी सदैव फॉल जो खुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाच्या माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आम्हा पासत विनंती कर. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हेणें जेजूची आवय ताचे आवयची भयण क्लेयोफासाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये थावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. कार्मेल सायबीनी थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, कार्मेल फेस्ताचे तयाराय जावन आज आमी 7व्या दिसाचे नोवेन संभ्रमून आसाव. आनी आयच्या ह्या नोवेनांच्यो विशय जावन आसा भिरांतेन भरल्या संगी मरी. भिरांतेन भरल्या संगी मरी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, हें 2020वें वर्स आमी आरंभ करता आसतना आमच्या काळजा मनांत आमी नवी योजना घालून भितर सरल्या. जावं पुरो आमच्या परिक्षेंत बरें करीजे, आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितेंपुणी बरें करीजे, आमच्या समाजेंत आमी बरें करीजे आनी आमच्या कामा वावरांत आमी प्रगती जोडीचे म्हूण बरी आशाची चिंतना मोतीन दवरून आमी आमचें हें नवें वर्स आरंभ केलें. आनी थोड्यांनी ह्यो संवसार
ह्या संवसारांत असली लोकांची मनां व राष्ट्रांची मनां आपल्या अधिकारान धामून धरिजे म्हूण प्रयत्न कर त्या विशीं तांणी योजना घातली. पूण अखरे कितें जालें? थोड्याच म्हयन्या आदीं आमचो सगळो संवसार कोरोना आपल्या मुश्टींत धरून आसा. कोरोना आनी कोरोनान हाडचें तें मरणाचें भें आमच्या जिवितांत राज करन आसा. आज आमी स्वतंत्रायेन आमचो स्वास घेवंक जायना. आज आमी स्वतंत्रायेन कोणाक भेट करूंक जायना, खंयच्याय जाग्यांनी वचून भेट करूंक जायना, कित्याक आमी सर लॉकडावन सिच्युएशनांत आसा. त्या देखून कोरोना आज आमचेर आपलो अधिकार चलोवन आसा आनी संवसार भर ह्या कोरोनान आनी कोरोनान हाडच्या त्या मरणाच्या बियांत बुडून आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या कोरोना आनी कोरोनान हाडच्या त्या मरणाच्या बियाकी व्हरतें भिरांत आज आमकां आमच्या आत्मीक वडिलांक बघून आसा. ती जावन आसा आत्मीक भिरांत. आज ह्या कोरोनाच्या लॉकडावन सिच्युएशनाद्वारे आज आमकां साक्रामेंतांत सक्रीय रितीन वांटो घेवंक जायना. आमकां मीस ना, मागणें ना, साक्रामेंताची भेट ना, रितोर्यो ना, देवाचें उतर आमकां आयकूंक त्रास भोगता. पूण आमी टीव्ही, मोबायलाक, इंटरनेटाक लागीं पावल्या आनी एका वाटेन आमी पवित्रायेचे थावन देवून आसा. कित्याक असलोसो एक संदर्भ सोदून आसलो आमचो वैरी. आज सैतान आमच्या मतींत जायती चिंतना आशार पाशार करन आसा. देव कित्याक जाय? देवाची भक्त कित्याक जाय? मीस, राजार, साक्रामेंत आमकां कित्याक जाय? निश्कळपणाचें जिवीत, देवबिरांतेचें जिवीत, देवाच्या उपादेशाचें जिवीत आमी कित्याक बांदून हाडीक जाय? म्हणी असली वायट वांकडी चिंतना आज आमच्या मतींत आशार पाशार करन आसा. आनी जो कोण ह्या चिंतपाक आपल्या जिवितांत आव्हान दिता, स्विकार करता व त्या प्रकार जियोंक प्रयत्न करता, तर तो खंडीत आत्मीक भिरांतेन पडटा. तो नासाचे वाटेन चमकून आसा. आनी ही जावंक जाय आम्हा सर्वांची वर्ती भिरांत. कित्याक जेजूनच म्हणला, तुमची कुडीची जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकांत, पूण भियेया तुमचो कूड आनी आत्मो नाश करूंक शकता ताका. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ही सैतानाची वांकडी योजना आज आमचो आत्मो आनी कूड नाश करूंक शकता. तर आमी या देवाच्या कृपेशी, मरयेच्या संरक्षणाशी, कित्याक ती मात्र ह्या नासाचे वाटेन थावन आमकां संरक्षण दिवंक शकतली. आमच्या मरणाच्या भिरांते थावन आमकां धैर्य दिवंक शकतली. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी जुवांवच्या वांजेलांत थावन शुभवार्तमान आयकली. आनी हो जुवांवचो वांजेल एक विशेष वांजेल. तो आमी अर्थ करून घेजे तर जायते ध्यान आनी मागणे करिजे. कित्याक जुवांव जायत्यो सांकेतीक उतरांनी, सांकेतीक व्यक्तींनी आपले वांजेल बरयता. आनी ह्या वांजेलाची एक विशेशता म्हळ्यार मरयेक जेजूची आवय म्हूण जुवांव आपयता. आनी मरयेक केवल 2 कडेन तो उल्लेख करता. पयल्यान पयलें ताच्या सुरवेच्या शुभवार्ताच्या भागांत अध्याय 2 तशेंच ताच्या वांजेलाच्या 11 पानांनी 19व्या त्या अध्यायांत. पूण हेर वांजेलांत आसल्या भशेन मरयेक बडव्यान खबर दिल्ली, जेजू जल्माल्ली, जेजूक तेंपलान भेटयली, ही सन्निवेश जुवांव आपल्या वांजेलांत विवरसिना. पूण तो मानून घेता आनीक जेजू मरयेचो पूत, मरी जेजूची आवय म्हूण 2 ह्या सन्निवेशाद्वारे परगडता. पयले सन्निवेश 2 अध्यायांतले काना नगराचे ते लग्नाचे समारंभ, जे खंय वायन उणो पडलो आनी सगळे कुटुंब भिरांतेन आसले.
त्या घडयेक मोरी आपल्या पुता लागीं विनंती करता तांकां वायन उणें पडला. आनी असल्या ह्या परिस्थितींत जेजू क्रिस्त उदक असले वायन कर भिरांतेन भरलें कुटाम संतोषान परिवर्तन करता. हें पयलें जुवावन करचे उल्लेख जाल्यार दुसरो उल्लेख जेजू कुर्सार आनी कुर्साचे मुळी मरी माय. कुर्साच्या पोंदाक आसली ती मरी माय आनी कुर्सार रक्ता हुमेनी बुडलो जेजू क्रिस्त. ही दोगी मेळून देवाक मानवता तसले तांबडे गुलोब जाता म्हणटा पुलटनशी बिस्प नावार्दीक बिस्प. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या बहिरंग जिवितांत परगटणेच्या जिवितांत मरयेन सुरवेर तावन अखरेक पर्यंत आपलो सांगात दिल्ली, आपलो धैर्य दिलो म्हूण ही दोन सन्निवेशां आमकां दाखोवन दिता. त्या देखून जुवांव मरी जावन आसा जेजूची आवय. कित्याक केवळ तिणें आपल्या पुताक जल्म दिले मात्र न्हय, पूण पुताक बापान दिल्ल्या त्या मिसवांत संपूर्ण रितीन आपलो आदार दिलो, आपलो सांगात दिलो. पुताच्या भिरांतेंत मोरयेन आपलो सांगात धैर्य दिलो म्हूण दाखोवन दिता. आज आमी आयच्या शुभवार्तांत आयकल्ले ते दुसरे घडीत मोरी कुर्सा मळी आनी जेजू क्रिस्त आपणाक आपल्या सर्व कश्टांत आदार दिल्ल्या त्या मोरये मायेक उल्लेख करून म्हणटा, मोरये हो तुजो पूत. आनी जुवांक दाखोवन जुवांव ही तुजी आवय. जेजू क्रिस्त त्या कुर्साच्या मोळणांत आपल्या जिविताच्या अखरेच्या घडयेक मोरयेक एक नवें मिसांव दिता. ह्या पवित्र सभेचे पवित्र सभा राखून व्हरचें जें कितें मिसांव मोरयेन आपणा थंय केल्लें, जेजू थंय केल्लें, तेंच मिसांव मुखार मुंदरसून व्हरूंक मोरयेक आज जेजू नवें मिसांव दिता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, मोरयेन त्या कुर्साच्या घडये तावन जोडून घेतले हें नवें मिसांव, नवी जबाबदारी आज म्हणसर मरी माय करनच आसा. पवित्र सभेक सर वायटा विघ्नांतली ती राखूनच आसा. आनी चरित्रेची पानां आमी परतितांव तर हेका आमकां जायती रुजवात्यो मेळटात. तर आमी आज भियेवची गरज ना. आमची कुडीची वा आत्म्याची भिरांत आज मरये लागीं आमी व्हरयेत. कित्याक मरी आमची मोगाळ आवय, मरी पवित्र सभेची माता. कित्याक जुवांव जावन आसलो प्रतिरूप जेजूच्या फाटलावदारांचो, पवित्र सभेचो. कित्याक पवित्र सभा आपोस्तलाच्या भावार्थाच्या बुन्यादेर बांदून हाडला. त्या पासून आमी सर्व मरयेची भुरगीं. कित्याक आमी पवित्र सभेचे सांदे. जेन्ना आमी आमच्या कश्टा आकांतांत जावं खंयच्याय भिरांतेंत आमी मोरये लागीं माये आमकां राख, तुजें रक्षण आमकां दी म्हळ्यार खंडीत जावन मरी आमकां सांडून घालची ना. जशें एक कोंबी आपल्या धाकटुल्या पिल्यांक जिवाक कसलें बादक आयिल्ल्या वेळार तांकां संरक्षण दिता, आपल्या पाकाट्यांत घालून तांकां सर वायटा विघ्नांतलें ती राखून व्हरता, तशें मरी माय तिच्या लागीं धांवून आयिल्ल्यांक सर कश्टा अनवारांतलें जिवाच्या सर बादक आकांतांतलें ती राखून व्हरता. तितलें मात्र न्हय, जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक जिवितांत कशें मुखार येवचें म्हूण जिविताची सुत्रां शिकोवन दिता, तशें मरी माय आम्हा सर्वांक देवाची खुशी आमी कशें आमच्या जिवितांत ऋतू करचें आनी देवाचे कृपेंत आमी कशें वाडून देवाक महिमा दिवचें तेंय ती आमकां आपल्या जिविताच्या देखीद्वारे आमकां शिकयता आनी आमकां प्रेरण जाता. तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जशें एक दोंगर सोडूंक चड त्रासगी, जायती मेहनत आमकां जाय की, जायते कश्ट वावंट आमी काडी जाय की,
पूण तोच दोंगर सकलाक देऊन येवंक थोडेस वेळ घडी पुरो आमी पयले एक मेट काडल्यार पुरो उरली मेटां आपूण आपी येतात तशें आमी कुरपेच्या जिवितांत तावन सकलाक देवूंक भाग्यवंत जिवितांत तावन सकलाक देवूंक तर त्या सैतानान हाडच्या त्या वांकड्या योजनांचेर आमी जैत व्हरूंक कुरपेच्या जिवितांत आमी मुखार सरूंक मरयेची सासाय आमी मागया देवाचो आदार मोरी माय आमकां मागून धाडून दी म्हूण आमी तिचे लागीं मागया प्रत्येक रितीन ह्या नोवेनांत आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक येवन आसच्या सर आकांता भिरांतेंतले आमकां राख माये म्हूण मोरये लागीं मागया आमेन. मरिये मायेन आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर तिका अर्गां दिवया. तिची बेंतेन नासतल्या आम्हा सर्वांक तिणें राखलां आनी सांबाळलां त्या खातीर प्रत्येक जावन तिका आमी अर्गां दिवया. आमकां येदोळ म्हणून सर भलायकेंत तिणें सांबाळलां बरी भलायकी आमकां मेळ्ळ्या ह्या पासती ह्या आमच्या भलायकेचे माये कार्मेल मायेक अर्गां दिवया. ये भाग्यवती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेन तुजे बेतेर गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विधांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर्गस जालें तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका हांवें दिनवास हांव. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वास दवरून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां हो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. तुमकां सर्वांक एक बरो दीस हांव मागतां. Carmel dongra boile sabini Namal tu kasharotini Sarg sansarachi turani Pavan kari poilari chini Rakshan zali sonsradi sani Bentin divun moga nishani Jo kon magta kastan warani Magun dartai dalbi deli Carmel dongra boile saibini Namal tu kasharotini Sarg sansarachi turani Pavan kari poilari chini Mogal puta soven Aukwan mori ashirvad dibaka Pagyunt kursachi kurben Evar amka amcha deva Amcha dushmanantlen Bapachi, Putachi, Povitratmyanchi navi Amen.